तांकां खूब यश मेळचें अशें म्हाका नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. बांबोळे कुजिरा स्कुला भायर सुरी हल्ल्याचो थरार. आदल्या केस्तांवाचो राग धरून भुरगो पावलो सुरी घेवन. धर्मापूर कदंबा आणि दुचाकी मदीं अपघात. दुचाकी चलोवपी बायलेक मरण. कदंबाच्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेल्ल्यान अपघात. वेंचणूक नेमांचें पालन करपाक अपयशी. भरारी पथकाचो मुखेली आनी एका एलडीसीचें निलंबन. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचो आदेश. हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचेच. महाशिवरात्री दिसा प्रशासकी यंत्रणेन देवस्थान नेमांक आनी कोर्टाच्या आदेशांक पाळो दिवंक ना त्या दिसा जालो राजकीय हस्तक्षेप. देवस्थान समितीचो आरोप. पणजेची स्थिती केन्ना मेरेन सुदारतली ताचेर 12 एप्रिलाक सरकार दितले अहवाल. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची कोर्टाक म्हायती. गांवांतल्यान खण म्हालाच्या येरादारीचेर कोर्टान सुनावणी धुकल्ली फुडें. येरादारीची मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचो दिल्लो आदेश. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बांबोळे कुजिरा स्कुला भायर बुधवारा धक्कादायक प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. एकलो भुरगो हातीन सुरो घेवन विद्यार्थ्याच्या फाटल्यान धांवतना दिश्टी पडलो. ह्या प्रकारा उपरांत आक्षे पुलिशेन ह्या तरणाट्याक अटक केला. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा खंय 2 गटां मदीं झगडी जाली. ह्याच वादांतल्यान हो आयचो प्रकार घडलो. हो तरणाटो खंय कुजिरा संकुला कडेन येवन आदल्या दिसाच्या प्रकाराविशीं तूं माफी माग म्हणून कोणाक तरी सांगतलो. पूण आपूण त्या प्रकारांत नाच देखून आपूण सॉरी म्हणचो ना म्हणून ताणें ह्या भुरग्याक सांगलें. होच मुद्दो वादाक कारणीभूत थारलो खंय. महत्वाची गजाल म्हळ्यार शिक्षणीक संकुला भायर अशे तरेचे प्रकार घडप हो चिंतेचो विशय जावन आसा. देखून शिक्षणीक खातें आनी सरकार ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेवन योग्य ती पावलां उबारतले की ना तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात अपघाताचे सत्र चालूच असताना बुधवारा सकाळी धर्मापूर हांगासर कदंबा बस आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात डिओच्या बायल चालकाक मरण आयलें. राज्यात अपघाताचे सत्र चालूच आसा. धर्मापुरांत जाल्ल्या कदंबा बस आणि दुचाकीच्या अपघातात एके बायलेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कदंबा बसीच्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान डिओक ताणें धडक दिली आनी बस वचून शेतांत लवणली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी घटनाथळार धांव घेवन बसींतल्या प्रवाशांक सुखरूप भायर काडले. फुडलो तपास चालू आसा. आज दिसा हो जाला पळय केटीसी कोणा रनओवर केलो म्हणून ती हेजेर लक्ष दिवपाक गरज आहा. हायवेजांनी कित्याक हायवेज एक्सपॅन्ड करीता हाय पूण लोकल जे ट्रॅवल जाताय तांकां एक्झीट रोड ना सर्वीस रोड बी कांय ना. म्हणटरी कितें कोण मेजर्स घेवचे टू कंट्रोल द स्पीड कितें करून बाय रामलर फेसिलिटी कितें कितें हितींग फातिमा सायबिणी कडेन आमगे रामलर जाल्ले काळे आनी परत रिप्लेस जाल्ले. आज तो एक्सिडंट जस्ट 100 मिटर्स अवे जाला. सो हें चोवपाक गरज आहा की आमकां हे हायवे सेफ कशे करतले लोकां खातीर. सेकंड केटीसी सर्विसीस पळय आहाय न्हू ते रेकलेसली चलयताय. हें हांव ओपन म्हणटा ऑल कदंबा सर्विसीस पळय रेकलेस ड्रायव्हिंग कोताय रोडांचेर. केन्ना तूं चोयत तेमकां ते इन अ रश म्हणजे रेसी धांवताय दिसताय. कित्याक गरज रेसी धांवपाची. तुमकां गव्हर्मेंट सर्वीस आहाय बरे भाशेन तुगे पॅसेंजर एक डेस्टिनेशनचो दुसरे टायमिंगा कितें आहा तुमकां. सो मागता केटीसी सर्विसीसान आपल्यागे ओन डिपार्टमेंटान लक्ष घालचें आनी मेजर्ड कंट्रोल घेवचे दॅट दे ड्रायव्ह एफिशियंटली पॅसेंजरांना सेफली एक डेस्टिनेशनचो दुसऱ्या डेस्टिनेशनार पावपाक. कोण इंजर्ड बी जाला एक्सिडेंटान. एक आमगे गांवचे कोण एकले बाय मेल खंय आमगेले एकले तेजे रन ओवर केले ही बस. आज सकाळी काणकोण
सावरगांव हायवेचेर धर्मापूर हांगा एक एक्सिडेंट जालो आनी तातूंत एक बायलेक आपलो जीव गमोवचो पडलो. हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हळ्यार कदंबा बस ही कारवारच्यान येताली ती ओवर स्पीड आशिल्ली आनी तिजो धर्मापूर हांगा वतकीर कंट्रोल गेलो. मुखार जी बायल लिवो घेवन वताली ती हांगचीच लोकल अशें म्हणून पळयल्ली आयिल्ली आसा आनी तिणें कदंबा वचून तिका मोखली आनी तिच्या वयल्यान ती बस गेली आनी अशें हांगा सुरताक वचून कदंबा बस पडली. हे कदंबा बसीक पॅसेंजर आशिल्ले तांकां हांगच्यान जे वताले लोक तांणी सगळ्यांनी सेफली भायर काडले. कोणूच तांकां कोणाक मार लागलो पूण त्या बायलेक मात आपलो जीव गमोवचो पडलो. म्हणटच ती खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू म्हणटा. दाबोळे मतदारसंघात इलेक्शन ड्युटीचेर भरारी पथक म्हणून ड्युटीचेर आसतना धाड घालतना 16 लाख रुपयाचो घोळ केल्ल्यान 2 सरकारी कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केले. मुरगांव पालिकेचो अनिरुद्ध परवार आनी वास्को वीज खात्याचे कनिश्ठ लिपीक नितेश नायक हांकां दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान निलंबनाचे आदेश. एक ब्रेकिंग न्यूज येयलेली आहा की जे 2 गव्हर्मेंट स्टाफ तांकां सस्पेंड केलेले आनी जो सस्पेंड करपा खातीर रिजन म्हणटा तो की खंय तरी तांकां इलेक्शन ड्युटेक घातलेले आनी इलेक्शन ड्युटेक घालतना ते खंय तरी फ्लायींग स्पॉटार आसले आनी ते फ्लायींग स्पॉटार आसतना तांकां तेंच्यांनी एक जाग्यार रेट मारली आनी ते रेटीन तांकां 16 लाख खंय तरी मेळ्ळे आनी ते 16 लाख ते गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन वचपाचें सोडून ते खंय तरी तेंच्यांनी आपल्या बोल्सान घातले अशें दिसता म्हणून खंय तरी आयज तांकां सस्पेंड केले आनी जे सस्पेंड केला तेंचें नांव आसा अनिरुद्ध पवार आनी तो एई आसा मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान आनी तसोच एक LDC स्टाफ जो पावर डिपार्टमेंट आसा तें नांव नितेश नायक आसा. हांकां दोगांयकूय सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान सस्पेंड केलेले आहा आनी अशें आमकां पळोवंक दिसता की खंय तरी जी मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सील आसा तेजे स्टाफ खंय नाल्यार खंय कितून नाल्यार कितून स्कॅमान केन्ना ना केन्ना कितून इनवॉल्व आसतात. जर अशें खंय तरी म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ जर स्कॅमान इनवॉल्व आसा आनी तांकां खंय तरी हेजो फ्लायींग स्क्वॉड म्हणून घालता जाल्यार तुमी चिंतूंक शकता ते खंय तरी असली रेड पडली जाल्यार ते पयशे कशे भितर मारूंक शकता. ते वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम पिवळी. हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचेच. हेर आनी कोणाक देवस्थान कार्यात अधिकार ना म्हणून देवस्थान समितीचो आरोप. ह्या महाशिवरात्रेक देवस्थानात जे कितें घडले तातूंत राजकीय वादहस्त आशिल्लो. फकत वयले हरवळ्याच्या केळबाय देवीची पालखी हाडपाचो अधिकार मळीक महाजनाक आसा असो देवस्थान समितीचो दावो. ह्यान फुडें खंय देवस्थानाचे नेमावळीत जे आसा आनी कोर्टान जे निर्देश दिले त्याच प्रमाण सगळी देवकार्यां जातली अशें देवस्थान समितीचें म्हणणें. सांखळी हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान गोंयांत आनी गोंयभरूच फामाद. त्या भायर ते एक पर्यटन थळूय जावन आसा. मात अंदू जाल्ले महाशिवरात्रेक देवस्थान समिती आनी कांय समाजा मदीं वाद जाल्ल्यान पोलीस आनी सरकारी यंत्रणा मदीं पडल्यो. आतां ह्या सगळ्यांचे देवस्थान समितीन बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली. रुद्रेश्वर हो भंडारी समाजाचो देव अशें म्हणटा आनी मानतात. देवस्थान समितीचेरूय भंडारी समाजाचेच लोक आसात. हे देवस्थान भंडारी समाजाचे. ह्यान फुडें सगळी देवकार्यां ही देवस्थान नेमा प्रमाण आनी कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाणूच जातली म्हणून देवस्थान समितीचो दावो. ह्या सगळ्या प्रकरणांत खंय राजकीय हस्तक्षेप जाता आनी जे कोण हांगा गोंदळ घालतात तांकां राजकीय वरदाहत आसा असोय समितीचो आरोप. जेन्ना आमची पालखी जाली 8 तारखेक शिवरात्र 7 तारखेक जेन्ना पालखी आमची बरे भशेन पालखी परत देवळा कडेन येयली आनी मागीर जो विशय जालो जो कोण तरी ते सातेरी देवस्थान म्हणून हरवळे हेंच्यांनी येवन जे विघ्न हाडले थंयसर आमचे नाटक स्टॉप केले जावं बाकीचे आमी जे अरेंजमेंट करताली शिवरात्रेची ती अरेंजमेंट आमचे स्टॉप केली आनी फक्त की आमकां अधिकार जावं आनी कितें हे ते खूब कितें कितें उलोवंक लागले. आमी तेजेर भाश्य करिनात. दुसरें म्हणजे एज पर बायलॉज तेजेर जर वचात जाल्यार हे जे देवस्थान रुद्रेश्वर देवस्थान आहा ते फक्त भंडारी समाजाचे देवस्थान आहा आनी भंडारी समाजाकूच ह्या देवस्थानाक अधिकार आहा आनी शिवरात्र ही सगळेचे गोमंतकी आहा जावं गोमंतकाच्या भायले सुद्दां आहा तेन्ना तांकां समाज जावं आनी कितें सगळे धर्मीय लोक जे एक फावट जे गर्भकुडीन वचोंक मेळटा त्या रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवंक मेळटा त्या दर्शनाचो तेंच्या ते घेवपा खातीर सगळे समाजाचे लोक येता आनी तेन्ना आमी कमिटी जावं आनी कितें तांकां ते समाजाचो हे लायना कित्याक ते ओपन फॉर ऑल आसता. पूण जो बाकीच्यो विधी जावं आनी कितें करूंक जाय त्यो फक्त भंडारी समाजाचेच आसा तांकांच अधिकार आहा एज पर बायलॉज. दुसरो म्हणजे शिवरात्री दिसा जो वाद जालो त्या वादाक सरकारी यंत्रणा खूब फाटी पडली. तेंच्यांनी आमकां जावो तितको सपोर्ट करूंक ना आनी जेणे करून जे दुसरे दिसाचे पालखी उत्सव आनी रथ उत्सव आहा तो तेंच्यांनी लॉक मारलो.
देवळाक लॉक मारले आनी दवरले त्या खातीर पालखीचो उत्सव जावना आनी रथोत्सव जावना. पूण जी वयरसून जी केळबाय देवस्थानाची जी माया येता, सायबीण येता, ती सायबीण आपल्या हेज्या प्रमाणे येयली. पूण आमकां सुद्दां वायट दिसले ज्या पद्दतीन गेटीक जेन्ना लॉक मारले आनी सायबीण जेन्ना थंयसरी पावली, अक्षरशः जे सायबीण घेता तो मठ जो आसा तो रडलो थंयसर. तो रडप म्हणजे सायबीण रडली. हे आतां पाप हे कोणी केले? आमी गेले पाप ते? तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेंतल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाचो कृती अहवाल 12 तारखेक न्यायालयात सादर करतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जातले अशें सरकारान सांगिल्ले. पूण प्रत्यक्षात कितले काम पुराय जातले, खंयचे रस्ते येरादारी खातीर उक्ते करतले, धुल्ल प्रदूषण आणि येरादारीची गचमुड्डी हे विशीं 12 एप्रिलाक न्यायालयात कृती आराखडो सादर करतले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. 31 मार्च 31 मे मेरेन सगळे रस्ते पणजेचे फंक्शनल करतले म्हणून. आनी जी प्रिकॉशन आमी घेतात पळय पोल्युशनाक लागून, ट्रॅफिकाक लागून जावं आनी कितें इश्यूज आसा पळय त्या संबंदीत ते सगळे आमी कितें स्टेप्स घेतले आनी हाजे फुडें घेतले ह्या विशयीची म्हायती कोर्टाक आमी फुडल्या आठवड्यान दितले कोर्टाक. ते आमी कंप्लायन्सीस फायल करतले. ऑलरेडी आमी कोर्टान सांगलां की कितें कितें स्टेप घेतल्या आनी कितें कितें घेवपाचें आसा. पूण अजून मेरेन कितें जालां आनी कितें करपाचें आसा ते फुडें आमी आतां कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करतले. इन्स्पेक्शना संबंदी बेजिकली सेक्युरिटी मागीर ट्रॅफिक मागीर पोल्युशन ह्या 3 विशयाचेरूच डिस्कशन जालें आनी त्या विशयी कोर्टाक आमी म्हायती दिली की कशे स्टेप घेता आमी. आनी मेन आमी कोर्टाक सांगलें की एकदां हो 31 मे मेरेन रस्तो जर कंप्लीट जालो, फंक्शनल जालो, मेजर वर्क कंप्लीट जालें की मागीर हे सगळे इश्यूज आसा पळय ते कमी जातले. प्लस आमी सांगलें की एक थोड्या दिसांनी थोडे रस्ते ओपन जातले. धुल्ल प्रदूषण, रस्तो सुरक्षा आणि येरादारी व्यवस्थेचेर याचिकादारांच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केले. दुसरे वटेन ह्या सगळ्या गजालींचेर 12 तारखेर कृती अहवाल सादर करतले म्हणून सरकारान सांगले. Matter was taken up today. As petitioners, we highlighted about 4 broad issues. First pertains to dust pollution and the measures that the authorities need to take to ensure that the pollution is to a great extent abated or brought within control. Second issue pertains to roadmap and timelines that need to be provided to the court so that one can enforce those timelines and make sure that authorities comply with the timelines for completion of the works. Third issue pertain to the aspect of traffic management and public safety. We have made some suggestions to the court and we've left to the court to take cognizance of the issues pertaining to traffic congestion in the city at various road networks. We've identified a few road networks. It's left to the court to pass appropriate orders. And the fourth issue was about public awareness. We've informed the court that every day brings new surprises and there is a requirement that the public are made aware on some public platform as to in what way the work is progressing, which roads will be closed, where the one-ways will be rerouted. And we've also identified the issue where in view of road closures, the residents are compelled to take a different route which may otherwise be one way. So all these factors have been placed before the court. पिटिशन जी पणजेच्या सिटीजनांनी फायल केली ती हियरिंगाक आयली. सो पिटिशनराच्या आदोगादांनी एक 2-3 इश्यूचेर सबमिशनां केली. फर्स्ट म्हणजे पोल्युशन मेजर्स, सेकंडली रिगार्डींग रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. ह्या 3 इश्यूचेर सबमिशनां केली, थोडी सजेशनां केली आनी रेकमेंड केलें की थोड्या जाग्यांचेर जे मॉनिटरींग चालू आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ते करचें म्हणून. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय एक रिपोर्ट फायल केला जंय तेंच्यांनी जे लास्ट 4-5 दीस जे मॉनिटरींग केलें ते मॉनिटरिंगाचे रिपोर्ट सबमीट केला आनी बेसिकली 1-2 दिसांनी तेंच्यांनी सांगलां की लिमिट्साकून एक्सेस जाल्ले म्हणून, बट इट इज इन मॉडरेट दीस. सो ते मॉनिटरींग तेंचें चालू आसा. आमी पिटिशनरांनी एक 6 जागा सांगला थंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड शूड मॉनिटर करचें म्हणून की पोल्युशन जाता काय ना म्हणून.
लर्नड ॲडव्होकेट जनरलान सबमिशन केला की बाय नेक्स्ट वीक ते कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल करतले इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर्स जे तेंच्यांनी लास्ट ओकेजनार सांगिल्ले की घेतले म्हणून, आनी ते लास्ट ऑर्डरीन ऑनरेबल हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन रेकॉर्ड केल्ले आसा. तेचेर कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट ते नेक्स्ट वीक मेरेन फायल करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गांवांतल्यान जावपी खणमालाच्या येरादारीचेर बुधवारची सुनावणी कोर्टान फुडें धुकल्ली. गांवांतल्यान जावपी खणमालाची येरादारी हो विशय फकत मये गांवां पुरतो मर्यादीत ना जाल्यार पुराय गोंयाक तो लागता. तेन्ना हाचेर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाची सुचोवणी कोर्टान सरकाराक दिल्या. खणमालाच्या येरादारेक लागून गांवांत जावपी प्रदुशणाचेर जो मेरेन मार्क काडिना तो मेरेन ही येरादारी बंद दवरपाचो आदेश कोर्टान सरकाराक दिला. पुराय गोंयांत मायनिंग बंद आशिल्ल्यान हो विशय बेगीन घेवपाची मागणी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान केली. पूण कोर्टान प्रदुशणाचो विशय गंभीर्यान घेवन हे मागणे कडेन दुर्लक्ष केलें. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन विलेज ओनली, माये विलेजूच ना, हे आख्खे गोंयांत आसा. तर ते कोर्टान सांगले आमी एग्जामीन करता दीस ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मिनरल ओर एंड टील वी एग्जामीन नो ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू विलेजीस. कित्याक DMG सांगले ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मॉनिटरेशन स्टेशन्स घातले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगले आमी रूट चूज करिना, आमकां कंपनीन सांगले ये रूट हा आनी कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना खंयचे रूट आसा. सो कोर्ट सेड यू बेटर हॅव अ मिटींग आनी DMG, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंटलिस्ट, मायनिंग अफेक्टेड कोण कोणाक आपूय आनी SOP कर, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियर फॉर होल ऑफ गोवा. आतां स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियर तेंच्यांनी थारयलें आनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कोर्टान ताका सांगलें कितें क्लॅरिफाय युअर ऑफिस मेमोरंडम. ते ऑफिस मेमोरंडम म्हणटा कितें डू नॉट टेक द ओर थ्रू विलेजीस, make a separate road 200 meters away, and if you have to go through the villages then the road must be properly upgraded. आयज ते मॅटर येयले पण कोर्टाक टायम नासले कितें थोडे अर्जंट मॅटर आसले तेंच्यांनी हे फिक्स केले फुडले समानान 2:30 वेडनेसडे तारीख हा 10 तारीख म्हाका दिसता. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें तिसऱ्या टर्मात सगळ्यांक लायट फुकट दिवपाच्या केल्ल्या विधानाचेर लोकसभा वेंचणुके वेळार केल्लो राजकीय स्टंट असो आरोप काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर हाणें केला. फाटल्या 10 वर्सां सावन लायटीच्या दरांत डबल टिबलीन वाड केल्ली आसा, देखून लोकांनी विचार करप भोव गरजेचें आसा अशें तांचें म्हणणें. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून सर्वसामान्य लोकांक त्रास जालाच, ते भायर लोकांचे धंदेय बुडल्यात. ताका लागून पणजी महानगरपालिकेन घरपट्टी आणि व्यवसाय कर माफ करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. नरेंद्र मोदीन काल एक नवी घोषणा केल्या, ती म्हणल्यार तिसऱ्या आपल्या टप्प्यान तो म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी फ्री करपाचें ताचें धोरण आसा म्हणून. लोकांनी फाटले 10 वर्सांचो ताचो कार्यकाळ पळोवचो BJPचो नरेंद्र मोदीचो. इलेक्ट्रिसिटी पर युनिट कितें रेट आसली आनी आज इलेक्ट्रिसिटी कितली म्हारग जाल्या हें हाजेर लोकांनी लक्ष दिवचें आनी बिलां कशी हजारांनी लोकांक वाडून येता तें पळोवचें. म्हाका दिसता BJPचें आनी मोदीचें जर मात सुद्दां इंटेंशन आसलें की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवची म्हणून जाल्यार रेटी स्लो कमी करतलो आसलो. त्यो रेटी तांच्यांनी 10 वर्सां वाडयत गेल्या आनी इतल्यो वाडयल्या की आज लोकांक आपले म्हयन्याचो खर्च कसो काडपाचो तो कळना. आनी अशा परिस्थितीन आतां इलेक्शना फुडल्यान आसून जर नरेंद्र मोदी लोकांक सांगता की आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळान आपूण रेट देंवयतलो म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता हें बंडल हें सामकें व्हायट लायज आनी हें लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा. पणजे ज्युरिडिक्शनान तांच्या जे कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा आनी जी घरां आसा फ्लॅट ओनर्स आसा तांचो हावस टॅक्स आनी जो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आसा तो 2 वर्सां खातीर वेव करचो इमिजिएटली आनी तो जो पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना आनी लोकांक रिलीफ मेळना तो पर्यंत तांचेर टॅक्स लागचो न्हय. म्हाका दिसता फक्त पार्किंग फीज आसा ती सस्पेंड करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. लोकांक लाखांनी कोट्यांनी रुपयाचो धंदेकारांक लॉस जाला, लोकांचे धंदे बुडल्या, लोक ट्रॅव्हल करपाक सफर जाता हांगा, तांचो धंदो चलना. थोडे ते धंदे तर 2-2 वर्सां एक्सेसूच ना दुकानांक आनी तांचे इतले हाल जाल्या. हे सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता स्ट्रॉंगली की 2 वर्साचो
तांचो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आनी त्याच प्रमाणे घरां फ्लॅटाचो रेजिडेन्शियल हाऊस टॅक्स जो आसा तो माफ करचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सर्वसामान्य लोकांक त्रास जालाच, ते भायर लोकांचे धंदेय बुडल्यात. ताका लागून पणजे महानगरपालिकेन घरपट्टी आनी वेवसाय कर माफ करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. काल म्हाका दिसता आमी डिटेल्ड स्मार्ट सिटीचेर जो मॅस जाला ताचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तेन्ना काही प्रश्न उपस्थित केले पत्रकारांनी की आमचे कॉर्पोरेटर आसा तांच्यांनी कितें तरी भुमिका घेतलेली काय म्हणून. हांवें थंय चड रिएक्शन दिवंक ना, कित्याक म्हाकाय आमच्या कॉर्पोरेटरा कडेन डिटेल डिस्कस करपाक जाय आसलें. आमचे पक्षाचे कॉर्पोरेटर जे CCPन आसा तो एक जॉयल आंदराद, तो आमचो यूथ काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष आसा. त्याच प्रमाणे सुरेन फुर्ताद आसा, ताजी बायल आसा रूथ फुर्ताद, ती कॉर्पोरेटर आसा. हांवें सुरेन फुर्तादा कडेन डिस्कशन केलें, तो आज हांगा पणजे लागीं ना पण टेलिफोनीक कन्वर्सेशन जालें आनी आमचे कॉर्पोरेटर्सांनी तिनूय कॉर्पोरेटर्सांनी मल्टिपल टायम्स स्मार्ट सिटीचो इशू CCP मिटिंगेक रेज केला आनी इवन हांच्यांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केला. जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस कॉर्पोरेटरान थंय कांय करूंक ना हें म्हणप एक चुकीची गजाल. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करता की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान पणजे ज्युरिडिक्शनान तांच्या जे कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा आनी जी घरां आसा, फ्लॅट ओनर्स आसा, तांचो हाऊस टॅक्स आनी जो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आसा तो 2 वर्सां खातीर वेव करचो इमिजिएटली आनी तो जो पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना आनी लोकांक रिलीफ मेळना तो पर्यंत तांचेर टॅक्स लागचो न्हय. म्हाका दिसता फक्त पार्किंग फीज आसा ती सस्पेंड करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. लोकांक लाखांनी कोट्यांनी रुपयाचो धंदेकारांक लॉस जाला, लोकांचे धंदे बुडल्या, लोक ट्रॅव्हल करपाक सफर जाता हांगा, तांचो धंदो चलना. थोड्यांचे धंदे तर 2-2 वर्सां एक्सेसूच ना दुकानांक आनी तांचे इतले हाल जाल्या. हे सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता स्ट्रॉंगली की 2 वर्सांचो तांचो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आनी त्याच प्रमाणे घरां फ्लॅटाचो रेजिडेन्शियल हाऊस टॅक्स जो आसा तो माफ करचो आनी स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना तो पर्यंत तो टॅक्स तांचेर लागचो न्हय. थँक्यू. वाळपय शारांत बेशिस्त रितीन पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयां खातीर दिसान दीस येरादारीची कोंडी जायत आसा. पार्किंग वेवस्थेचेर कोणाचेच ताबो नाशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोंडी वाडला. फाटल्या 10 वर्सां सावन वाळपयचे लोक ह्या समस्येक तोंड दितात. येरादारीची कोंडीची समस्या सुटावी करची म्हणून ह्या विशीं संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली, मात आजून मेरेन ही समस्या सुटावी जावंक ना. देखून थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. वाळपीत बेशिस्त पार्किंगे खातीर दिसान दीस वाहतूक कोडीत वाड जालेली आसा आनी ह्या प्रकाराचेर कोणाचोच आळो ना. चड करून जे वाळपेचो मंगळवारचो बाजार आसा ताका लागून वाहतूक कोडीत मोठ्या प्रमाणान जाता. बाकीचे हेर दिसाक सुद्दां जेन्ना स्कूल आसता किंवा सकाळचे टायम किंवा सांजचो टायम आसता ह्या टायमार वाहतूक कोडीत मोठ्या प्रमाणान वाड जालेली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे जो बाजार आसा ह्यो मुख्य बाजारपेठ आसल्या कारणान दिसान दीस वाडलेली लोकसंख्या तशेंच गाडयांची वाडलेली संख्या आनी वेवसायीक दुकानां आसा हेका लागून जी पार्किंग वेवस्था आसा हेतूर कोणाचो ताबो नासल्या कारणान दिसान दीस पार्किंगाची जी वेवस्था नासल्या कारणान वाहतूक कोडीत मोठ्या प्रमाणान वाड जालेली आसा. लोकांक पार्किंग खंय करपाची हेच तांकां लोकांक खबर नासल्या कारणान लोक मेळटा थंय गाडयो दवरता. चड करून वाळपे नगरगांव रस्तो आसा, वाळपे थाणो रस्तो आसा, ओवलेडे हायस्कूल आसा, हनुमान विद्यालय आसा, बस स्टँड आसा आनी तशेंच वाळपे मासोड्डे रस्तो आसा. ह्या जाग्याचे लोक मोठ्या प्रमाणान गाडयो पार्क करून दवरता आनी ताका लागून वाहतूक कोडीत वाड जालेली आसा. वाळपे नगरपालिका गेल्या 10 वर्सां पासून वाळपेच्या पार्किंग वेवस्था खातीर जो आराखडो तयार करतालो पूण गेल्या 2 वर्सां पयलींच ह्या आराखड्याक मान्यता मेळिल्ली आसा आनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आसा मुमू हेदे यांनी 2 वर्सां पयलीं ह्या आराखड्याक मान्यता दिवन वाळपे न्यायालय ते वाळपे पोलीस स्टेशन रस्तो ह्या मार्गाचे दुहेरी पार्किंग वेवस्थेक आळो दिल्लो आसा आनी हांगासर पार्किंग करपाक जायना हेजेर ठोस आदेश दिल्लो आसा. पूण वाळपे नगरपालिका आसा तेंच्यांनी आजुनूय हेजेर ठोस पावल उचलूना आनी तेजे जी आदेश दिल्लो आसा तेजी अंमलबजावणी करूं ना. ताका लागून जी पार्किंग वेवस्था आसा ही हेजेर 3-13 जालेले आसा. बडये शिरसाय हांगासर आंब्याचें झाड पडून घराचें बरेंच लुकसाण जालें. हातूंत एका बायलेक जखमी जाली. उपरांत पडिल्लें झाड कापून कुशीक काडपाचें काम उजो पालवी दळाच्या जवानांनी केलें.
सकाळी 5:15 सुमार झाड पडले अशें आमकां फोन येयलो कंट्रोल रूमान. तेन्ना ते लेकरू आमचो आनी तेंच्यांनी पयलें काम केलें आनी आतां आमी तांकां रिलीव केले 11 आनी आमी येयले आतां आनी आमी कट केले तेंचे आनी ऑलमोस्ट जाल्ले आतां प्रायवेट ते कातरतले. कोणाचे झाड कितें प्रायवेट ओनराचें नांव वगैरे? शिशू राठोड म्हणून. शिशू राठोड हे हेंचे घर? हय तेंचेच सगळे घरान तेंचेच आमो. आनी पडला कोणाच्या घराचेर? तेंचेच केअरटेकराचेर. केअरटेकराच्या घराचेर पडला. हितून कितें इंजरी आहा कोणाक? एक लेडीज इंजरी जाले. तेजें नांव यशोदा राठोड 28 इयर्स. यशोदा राठोड. हातीक लागले मातशें. हातीक लागला. झाड कितें डेंजरस आसले? डेंजरस आसले. ओल्ड आंब्याचे. एड्रेस खंय पडटा? एड्रेस खंय पडटा? एड्रेस बोर्डिंग. कितल्यांक पडले ते झाड? सकाळी आमकां 9:15 मेसेज येयल्या 5:06 तेजे पयलीं पडलो म्हणटाले 3:30 राती फातोड्यात पडला. पिळगांवचे शेतकरी संघटीत जाल्ले आसतनाच आतां थळाव्या कम्युनिदादीनूय सेजा वेदांता मायनी कंपनी आड भुमिका घेतल्या. कम्युनिदादीन दोनाय कडेन वय घालून मायनिके वयलो रस्तो बंद केला. कम्युनिदादीचे हे भुमिकेक लागून कंपनी अडचण वाडल्या. कामगारांच्या सारबानस जंक्शना लागीं कोमुनिदादीन 2 कडेन लाकडी वय घालून रस्तो आडायला. हो रस्तो आमची मालमत्ता आसा असो दावो कोमुनिदादीन केला. मायनिंगेन अतिक्रमण केल्ली आमची शेतां आमकां कसोवपाक दियात अशी मागणी करीत हाचे पयलीं फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत शेतकारांनी सारबानस वाठारांत मायनिंगे वयलो रस्तो आडायला. पिळगांव देवस्थानाचो अध्यक्ष आसा तसोच कोमुनिदादचो एक मेंबर आहा. आतां ही आमी वय घातल्या कित्याक तर कितकीशींच वर्सां जालीं आतां आमच्या कुमतीक कांयच पयशे मेळिल्ले ना. कांयच कितेंच खंयसूनच उत्पन्न जायना. कंपनी कांयच दिना. तर तांकां आमी हो जागो दिवचो कित्याक? तशेंच तेंच्यांनी शेतकऱ्यांकूय कांय हांगा निवडलेले ना. शेतकऱ्यांक दिवना कुमदाद. आनी तिसरें म्हणजे कामगारांक काडलेले आहा. कामगारांक आमी आयज हांगा मानाय म्हणून येयल्ले आहा. मानाय काम की आमचे कडेन आनी खंयच सर्वीस ना त्या आमी मानाय म्हणून हांगा काम करता येवन. आमकां नरेंद्र प्रभू हाडलेले हांगा आमी एक ती वय घातल्या. आमी मागता की आमच्या गांवचो जो मेरेन प्रश्न निभावना तिनू शेतकऱ्यांचो कुमदिदाद आनी कामगारांचो प्रश्न निभावना तो मेरेन हो आडो आमी असोच दवरतलो. नाजाल्यार आमकां हांगा प्लांटेशन करपाचें आहा. फाल्यां आमी सकाळीं उठून हांगा सगळीं झाडां लायतले. तेन्ना कंपनी कडेन मागता कितें तो निर्णय बेगीन घेवचो. आयज आमकां ह्या कम्युनिदादान पिळगांवच्या ह्या भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आमच्या हितून आमच्या कंपाउंड हें करपाक आनी कितें आहा पळय तितून आमकां हें दिल्लें आसा योगदान दिल्लें आसा बरें. तशेंच आयज शेतकारांचे प्रश्न आसा म्हण कामगाराचे प्रश्न आसा गांवचो कितें विकास करपाचे प्रश्न हे सगळे आमी पंचायतीन मांडलेले आहा. आयज सगळो जेन्ना निर्णय आमचो सुटावो जातलो पळय तेन्नाच आयज आमचें हें आमी हें जें कितें केलां तें ओपन करतले. कित्याक जो पर्यंत आमचें हें सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी हांगासर ठाम आसतले. तेंचें प्लांटेशन कितें करपाक जाय जाल्यार आमचो तांकां साथ आसतलो. म्हणजे प्रॉपर्टी तुम्ही आनी कोणाक भायल्याक येत करूंक दिवचे ना. एंट्री करपाक दिवचे ना. कित्याक तो तेंचे जर हें आसा आमकां सपोर्ट जाल्यार आनी आमी कोणाक एंट्री दिवंक शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयाक तेंकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. याच सिंधुदुर्गांतल्या बांदा शारांतले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके फामाद. सैमाच्या कोपांत रावपाची उमेद भागोवपी गोंयच्या पर्यटकां खातीर ही सुवात म्हणल्यार स्वर्गूच. दोळे दिपकावपी सुंदर सोबीत सैमाचो आनंद घेवपा बरोबरूच तुमकां हांगासर मालवणी तशेंच गोंयच्या खाणा जेवणाचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमची सुटी सामकी बरी जावपा खातीर ही सुवात तुमच्या खातीर सामकी परफेक्ट जावन आसा. पाचवेचार शेत गोरवां तशेंच पोशिल्ल्यो कोंबयोय तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटल्यो. सैमाच्या कोपांतल्यो यादी राखून दवरपा खातीर आयजूच रूम बूक करात. पत्तो हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट आनी रेस्टॉरंट्स
दोडामार्ग रस्त्याचेर रामाच्या देवळा लागीं. फोन नंबर 8975549857 आनी 8080626082.